प्रेस घेतात आम्ही हे काही तुझे होतो नवीन आल्लेकर आणि तुझो जीत अरुळकर या लोकांनी करीत आहात अनाउन्स की बाबू म्हणतो रिटायर्ड झाला, बाबून आणि ऑफिस उघडपाचे न्ही आणि बाबून येवची न्ही. हांव अजाप जाता हे अशें उलयतात तेजे वयल्यान की लोकां वयल्यान संकेत मेळटा म्हाका की बाबूच्या फाटल्यान हे फाटी बाबूक सेवा करपाक पेडणे मतदारसंघ तयार रावला आणि हे त्यांच्या काना कोपऱ्यात पावला म्हणून हे आताच भिल्यात की बाबून रावचे न्ही. बाबून या मतदारसंघात गेली 25 वर्सां काम केला, एक्सपिरियन्स हा आणि आमकां हेजे भितरलो अनुभव हा आणि हो मतदारसंघ गेली 4 वर्सां सारको फाटी उरलो म्हणून बाबूक स्टेप दिलो. आज या मतदारसंघात कितें करिनासतना हांवें दवरला हे ठरलं आणि जे कामां केल्या ती फुडें व्हरपाक हेंच्याकडे जायना. या प्रवीण आल्लेकराकडे हो सिर्फ धंदो करपाक ह्या मतदारसंघात आयला. धंदो कसलो आता ते आसा आम्ही एका पळयता तेंका की या मतदारसंघात हांवें जी सेवा केल्या ती प्रामाणिकपणान केल्या म्हणून लोकांनी म्हाका 4 फाटी निवडून हाडलो आणि जेन्ना बीजेपीन म्हाका मडगांव धाडलो लोक म्हाका कितले तरी म्हणटाले की बाबू तूं इंडिपेंडंट रावपाक जातलो. म्हाका लोकांनी रिजेक्ट करूं ना हांगा, लोकांनी म्हाका निवडून दिताले लोक पण बीजेपीन म्हाका हांगा मडगांव धाडलो म्हणून थंय पावलो. आणि हो आल्लेकर जो माझे आरोप करता की बाबूक रिजेक्ट केलो म्हणून, बाबूक रिजेक्ट करू ना. बाबूच्या फाटल्यान लोक असतात. हे जे मनीस असतात आल्लेकर असले हे मनीस सिर्फ धंदो करपाक हांगासर आयल्या. या लोकांचे पयलीं कितें आसलेलें शेतान कन्वर्शन केलें, शेतान लोकांक प्लॉट दिले, शेतान पारा आणि ते प्लॉट शेतान दिल्यान थंय बंगले काढले. ते लिगली करपाक जाला आमदार जावपाक जाय. ते लिगली करपाक जाला आमदार हे असले बंगले काढून मोडून पयशे मोडून आमदार आमदार म्हटल्यार बिझनेस धंदो हेच्या खातीर हांव म्हणटा. हेंच्यांनी या मतदारसंघात जे तेजे जे पर्रा जे ताणें बांदले लोकांनी बोब पडलेली थंय सगळ्याकडे आरड पडलेली. संजय पवार चड खबर आसतले आणि हो आमदार जावन ते मागीर रेग्युलायज केले. आता ते कशे केले म्हाका खबर ना. कन्वर्शन नसताना सेटलमेंट नसताना ते तांकां बांदपाक धाडले. लोकांनी आवाज उठयलो तेंचेर आणि तो फायदो तेंच्यांनी घेतलो. जितूय तेजे भितरलोच. जितांनी हांगा व्हडले व्हडले प्लॉट घेतले तांकां लायट आणि उदक दिवपी हांव. या लोकांनी या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट बद्दल कितें केलं, एम्प्लॉयमेंट बद्दल कितें केलं. आम्ही स्टेप बाय स्टेप गेले, 4 इलेक्शन केले पण स्टेप बाय स्टेप गेले आणि मतदारसंघाचो सारको काय पलट केलो. खंयचे काम आसा जे उरला जे बाबून करनासतना दवरला एक सांगचे. आणि हो जो आल्लेकर जो आसा हो म्हाजे बद्दल उलयता हे म्हाका दूख दिसता. तेका जाय बाबू आसगांवकर कितें बाबू आसगांवकर म्हणतो सकयल्यान लेवलांतल्यान वयर सरलो मनीस. आमी म्हणटा ते बिझनेसमॅन. तेणे त्याच्या जे नातेवाईक आसात पळय आमच्या समाजाचे लोक एकट्याक विचारपाचे की आसगांवकर फॅमिली म्हणटी कितें ती. ही प्रामाणिकपणान वयर सरलेली मनीस, जे बिझनेसान वयर सरलेली मनीस. हें कोणाक खबर नासतलें. जेन्ना महाराष्ट्रात ब्रिटीश सरकार आसलेलें तेन्ना माझो आजो म्हणतो कॉन्ट्रॅक्टर जो पुलिसाचे आहा ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट आमी घेताले आमचे आणि कारखानो आमचो आसलेलो 100 लोकांचो आणि जे आमी डिस्ट्रीब्यूट या लोकांक सगळ्यांक आमचे जे समाजाचे लोक हांकां सगळ्या हेच्या बापाय खबर आसतले आल्लेकराचे. आल्लेकराचो बापूय म्हणतो जेन्ना आमी गोंयांत आयले तेन्ना आल्लेकराचो बापूय म्हणतो आमकां तेजे चपलां बी आमकां घालतालो. म्हाका कोणाचे हेजेर कोणाचेर आणि असले हेजेर उलोवपाचें हांव केन्ना म्हाका बरें दिसना. आमी केन्नाच सांगूना पण आज तो उलयलो बाबू खंयच्यान आयलो काय म्हणून. बाबू म्हणतो आमचे खानदान म्हणते बिझनेसमॅनचे खानदान आणि प्रामाणिक बिझनेस करपी. पुडयो विकून आमी वयर सरूना, आमी प्रामाणिक बिझनेस करून मुखार सरलेलो मनीस. हांव सकयल्या लेवलांतल्यान वयर सरलेलो मनीस. आज आमच्या फॅमिलीक म्हाका खूब दुखली हे
कारण त्याने आपले जितलो आमचो समाज हा गोंयभर तांचे विचारचे बाबू आजगांवकर आनी बाबू आजगांवकर ही फॅमिली घेतली त्या नमुन्यान आमी वयर सरल्यात. त्याच्या नंतर आमी हांगा आयले पुर्तुगाल असतानाच, जेन्ना गोंयान पुर्तुगाल असताना गोंयान आयले. म्हापसा पयले आमी 2 बंगले घेतले आमच्या आज्यान, आणि ते बंगले कोणाचे, जी माथानी साल्डना आज रावता बायल तेजी, ते बंगले आमचे. त्याच्या नंतर त्याने मडगांव बंगले आमी घेतले, दुकानां घेतली आमी, आणि त्याच्या वयल्यान आमी म्हणतो बिझनेस करून प्रमाणीकपणान मुखार सरले. मागीर आमी ग्रास रूट, बापूय माझो म्हणतो पेडणेकरांचो जो हो आहा पळय तुजो कोण आमचो तो बी नवेच भितरलो हिरो हळशीकर, त्याचो क्लासमेट बापायन, आनी तेणे बरोबर एसएससी केल्या. बापायन माझो एसएससी पास जालो, तो जालो तेन्ना म्हाका खबर ना, तेणे बापाय पडटालो, तो जावना म्हणून, पण बापाय माझो पास जाला एसएससी. इज ए ब्रिलियंट मॅन सारको, कळलो का. त्या नमुन्यान आमी आयिल्ले मनीस, आमी ग्रास रुटांतल्यान मुखार सरल्या. जेन्ना हांवें जेन्ना समाज कार्य केलें, हांवें हरिजन कल्याण संघटना स्थापन केली. हरिजन कल्याण संघांतल्यान कमीत कमी 150 लोकांक प्लॉट दिले, घरां बांदून दिली. हांवें म्हणटे जे तुगेले झोपडपट्टी असलेली, कोकण रेल्वे येवपाक आसलेली रेल्वे स्टेशन, हांव आणि त्या लोकांक कमीत कमी 170 लोकांक रिहॅबिलिटेशन करून दिले, घरां बांदून दिली. तशेंच जे आमचो लोक हरिजन लोक आसलेलो तांकां घरां बांदून दिली. तशेंच रस्त्यार जे वेंडर्स बसताले तांकां गांधी मार्केट केलें. गांधी मार्केटान कमीत कमी 1000 वेंडर्स आज बसतात. आणि हो माझे आरोप करता हल्लेकर बाबू आजगांवकर ते हप्तो घेता म्हणून. खंयचो गांधी मार्केटान? आमी आज काल मिटींग घेतल्या, सगळ्यांक सांगला, ताका रावल्यात लोक मडगांव, ताणें येवचे आनी सांगचे कोणाकडे हप्ते घेतल्यात ते, ना ताका सोडचे ना. आणि ताका तें उत्तर दिल्या शिवाय ताका थंयच्यान सोडचे ना, हें तेंच्यांनी उत्तर दिलं. ताका मेसेज दी म्हणून. आणि हो जो आहा पळय, अरे स्थापन करपी हांव, आमी स्थापन करपी हांव, तो आमचे उलयता धंद्याचेर. आमी प्रमाणीकपणान आयल्यात. आमचो भुरगे आज ग्रॅज्युएट हाय एज्युकेटेड जाल्ल्या, बिझनसान मुखार सरलेले, आणि प्रमाणीक ते पुडयो विकून आमी वयर सरूं ना. कसल्यो पुडयो येता ते खबर त्या लोकांक सांगचें. हे जे लोक आहात ताका सांगचें तेंच्यांनी, पण आमी आमच्या स्वताच्या बळीन मुखार सरले आनी कितें तरी करून दाखयलं, आनी ते घेवन मुखार वचले. सावथानी तशें आनी नॉर्थानी तशें. पेडणे मतदारसंघात हांवें कितें करनासतना 2 लाखांनी सांगचें. आतां हो जो आहा दुसरो जो जीत आरोलकर, होय धंद्याकच आयला. हेणे जंय प्लॉट घेतले आज ताणें सीएमान डिक्लेअर करचें खंय प्लॉट आहात आनी खंय कितें आहात ते तेजे, आनी ते कन्वर्शन जाल्यात काय ना काय करपाचें. हो मागीर इलेक्शना पयलीं म्हाका म्हणपी बाबू आपल्या कन्वर्शनाक सपोर्ट कर म्हणून. कोण हो जीत आरोलकर, ताणें सांगचें ह्या भगवती मंदिरा भितर उबो राव अशें आपण बाबूक सांगूना म्हणून. पण तो म्हाका बीजेपीन रोखडो आपयला बेका आमी सोडलो. तेज्या खातीर बेजार जालो तो. आतां तेजे जे प्लॉट आहा थंय जे लोकांक जे त्रासान उडयले, जे प्लॉट विकून तांकां उदक आनी लायट दिवपी हांव. ते कन्वर्शन केल्लें न्ही, ते सेटलमेंट जाल्लो न्ही. घेतल्या चण्याच्या भावान जागे घेतले, आज कोट्यांनी रुपया जाल्यात, आनी आज हे उलयतात. हेंच्यांनी खंय आपले हें केल्लें आहा, मेहनत करून कितें केल्लें आहा दाखयचें तेंच्यांनी. आमचे भुरगे आमचे मेहनत करून मुखार सरल्यात आनी मुखार आहात. कळ्ळें तुका. आमी हे जे चल्ला पळय, हे जे बिझनस जो चल्ला, आमदार जाले उपरांत बिझनस करपाचो आनी मागीर लुटपाचो, हे कारस्थान हेंचे. हल्लेकारूय तेजे भितरलो, जितूय तेजे भितरलो. आमी तशें करून येवना. आमी कितें तरी करून दाखयला. तुम्ही रिपोर्टर बसलेले आसतले. पेडणे धारगड मतदारसंघ कितें आसलोलो आनी कितें जालो, आनी हो कोणी मुखार हाडलो. आज आमकां दुःख दिसता की आमी जे प्रोजेक्ट हाडले, एअरपोर्ट असलो, आमकां हें मेळूना, तेजो साथ मेळूना. एम्प्लॉयमेंट बद्दल ह्या दोगांचोय आवाज ना. आज युथ भुरग्यांक ते यूज करून घेतात. त्यांच्या बद्दल कितें केला, एम्प्लॉयमेंट तांकां मेळपा जाय आसलो, त्यांच्या घराघरांनी नोकरी मेळपा जाय, हेंच्यांनी कितें केला हेंच्यांनी सांगचें. एक तरी उत्तर नाल्यार आमी केला म्हणून आमी उलयतात. आज अख्ख्या पेडण्या भितर फेम जाल्ली आहा. बाबू हो परत सेवा करपाक पेडणेकराची येताच म्हणून, हाच्या बद्दल आनी डावट ना. लोक म्हाका विश्वास आहा लोकांचो की ही सेवा करपाक, ही नोकरी करपाक पेडणेकरांची म्हाका परत संधी दितले, आनी ती घेवन आमी फुडें वयतले. कारण आमी काम केला, डेव्हलपमेंट केला.
आणि या 4 वर्सां या हल्लेकरान हो मतदारसंघच फाटी आलो. या मतदारसंघात जे कितें करपाक जाल्लें तेच फुडें व्हरूना आणि आमी कामां केल्ली अर्धवट ती सुद्धा फुडें व्हरूना. आज खंयचे काम हांवें करनासतना दवरले, कितें करिनासतना दवरले सांगते. एक सांगता पळय लोकांक हेचे बरे बरे व्हडले फंक्शन करतात आणि कितें करतात ते आणि हेका हाडटात स्पोर्ट्सा हाडटात कितें. अरे एम्प्लॉयमेंट बद्दल कितें केला आणि कितें करतले हे पेडणेकार विचारपानात. अरे आम्ही जी इतली 4 फाटी आमकां लोकांनी निवडून दिला, हर एक काम समज फुडें आला आणि करून दाखयलं. आज म्हाका दिसता हे लोक भिल्यात, कारण हे लोक तुजो तो कोरगांवकरी, तुजो तो आरोलकरी आणि तुजो वो प्रवीण आल्लेकर हे भिल्यात की बाबू येतलो. जीत बिला फुडें बाबू आयलो समज जाल्यार आपल्याक मंत्रीपद बी मेळना, आपल्याक तसो नाल्यार यूज करपी कोण तरी जाय, हे त्याच्या मनान गेल्लें. आणि हे दोघूय जाण भिल्यात की हे आनी परत येयनात, कारण बाबूचे जे लोक आसात मतदारसंघाचे तेंच्यांनी सहकार्य केलो. हे मेसेज तांकां पावले आहात म्हणून ते अजून नाल्यार कितें सांगप तेंच्यांनी. ऑफिस कित्याक उगडलं, बाबू कित्याक येता, रिटायर जाला, हे जाला, हे कितें हे म्हणते सांगपाचे आज पद्धत आहा. खरें म्हटल्यार कापासता दाखोवपाची, कोणी येवन दी आमी आसात हे सांगात. कित्याक सांगा, कारण तुमी कांय करूंकूच ना ह्या लोकांचे. या लोकांक पावली मेसेज, मान कित्याक उलयतात मागीर असले खबऱ्यो उलयनात. अरे जे रस्ते केल्ले तेचे डांबरीकरण करपाक जायना कोरगांव असल्या रोडाचे. ही स्थिती या लोकांची. हेंच्यानी खंयचे काम फुडें गेल्ले आहा दाखोवन दी एक तरी काम. काय ना अर्थ, खाली उलोवप म्हणजे लोक सांगतात ते ठोकतले अशें तांकां दिसल्या मतां. अरे ह्या मतदारसंघान आमी सॅक्रिफायस केला, कारण एक चॅलेंज असलेली म्हाका की गेली 35 वर्सां हो मतदारसंघ भुयेरान दवरल्या भशेन दवरलो, केन्नाच आवाज उठूना कोणेच. आणि आज तो मतदारसंघ भायर काडला, डेव्हलपमेंटच्या हेजेर येला, एम्प्लॉयमेंटच्या हेजेर येला. आणि हांगा जितलो एम्प्लॉयमेंट जाय तो आमकां मेळपाक लागलो. म्हणजे 2 हे आसतले, एअरपोर्टाचो संधी आमकां सगळ्या लोकांक मेळपाक जाय सारकी. तो एम्प्लॉयमेंट हर एक घरान नोकरी पावपाक जाय. हे हांव कित्या खातीर म्हणटा, कारण ह्या मतदारसंघात तसो आमी जागो एक्वायर केल्लो, तशी आमच्या जागा आसा, तशी आमी इंडस्ट्री हाडूं शकतात, तशी आमी लोकांक नोकरी दिवंक शकतात. ह्या रितीचे हो मतदारसंघ, ह्या मतदारसंघात कितें कमी आहा आज. पणजी तरी कमी आसतली, पण माझो पेडणे मतदारसंघ कमी ना. आणि हे केला मुगडे हाडला हांवें ह्या लोकांनी न्ही. म्हणून 4 वर्सां जो कांयच उलयना आणि कांय फुडें वचना, तेजे वयल्यान आज ऑफिस उगडलें, तेजे वयल्यान ह्या मतदारसंघान रावपा खातीर आमी निर्णय घेतला. आणि हे खातीर लोक म्हाका परत ह्या पेडण्या मतदारसंघाची नोकरी करपाक, परत ह्या मतदारसंघाची सेवा करपाक म्हाका संधी दितले अशें आशा व्यक्त करता. 2 शब्द.